Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. आग्यू प्रवाद्याच्या पुस्तकाची सुरुवात. दारियुस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या महिन्याच्या पहिल्या दिसा आग्यू प्रवाद्या उद्देशी शेअल्तियेलाच्या पुताक झरोबाबेलाक, जुदाच्या अधिपतीक आणि महायाजनिका जोसुयेक, जेहोजादाकाच्या पुताक सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें. दोळबारांचो सर्वेस्पर अशें सांगता. हो लोक म्हणटा, सर्वेस्पराचें मंदिर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. आनी आग्यो प्रवाद्या उद्देशी सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें. ह्या घराचें घोटाण जाल्लें आसतना तुमी बऱ्या बऱ्या घरांनी रावपाचो वेळ हो, तर आतां दोळबारांचो सर्वेस्पर अशें सांगता. तुमचे सवे कितेंकात घडलां तें चीत दिवन पळयात. तुमी खूब ओंपले पूण भोव थोडें लुंवले. तुमी जेवतात तरूय तुमचें पोट सारकें भरोना. तुमी पियेतात पूण केन्नाच दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात, पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळना. वावराडी आपली जोड पिंजलोले पिशवेंत घालतात. तुमचें जिवीत कशें कात चल्लां ताचेर बारीकसाणी नदर मारात. म्हणटोच आतां दोंगरार वचून लांकडां हाडात आनी मंदीर नव्यान बांदात. तेन्ना तें म्हाका मानवतलें आनी थंय म्हाका महिमा मेळटली, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सभेंत घोणघोणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उल्हासूं. जबाब आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जैतान भोक्त संतोश भरीत जावं आनी खुशालकायेचें उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपोटून ताची स्तुती करूं. तांच्या वंठांचेर आसूं देवाची वाखाणी. आनी ताच्या भोगतांक मेळटा सूख आनी होडवीक. जबाब आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना,
बोगोर मुझे वरवीं. Soy solves fora, soy solves fora, soy, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हेरोद उपराजा घडतालें तितलें आयकून घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जुआंव मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला अशें म्हणत. दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणून. तरी हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुआंव ताचें शीस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर? आनी ताका खाशा पळोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ तुमची वागणूक कसली ती बरे भशेन चिंतून पळयात. हागाय 1:3. नियाळाक आधार. आमी अशें आयकतात, चिंत मनशा वेळ आसतना मागीर रडोन कसलोच फायदो ना. जें तूं तरणाट्यापणार करूंक शकताय तें म्हातारे पिरायेर करूंक शकना. वेळार एक धागो शिंवल्यार फुडाराक 9 धागे तूं वाटायता. वेळ आसतना आमी जायतें बरें करूंक शकता. हागायाच्या पुस्तकांत देव परगोट करता, वेळ इबाड करिनाका. म्हजे परजेन म्हाका भोगूंक आनी सोरपटूंक म्हजे पासत एक घर बांद, जंय म्हाका ठिकाण करूंक जाय. कित्याक देवाचें तांकां पडून वचूंक नासलोलें आनी लोक आपल्या घरांत खावन पिवन समाधानान आनी मौजेन जियेतालो. शुभ वर्तमानांत हेरोद पासून जेजूचें आयकून भियेलोलो आनी तो ताका पळोवंक सोदतालो. जेजूचें आसलें हेरोदीक भिरांतीचें आनी आडकोळेचें जाल्लें. आयज आमची वागणूक देवा सोबें कसली काय? जेन्ना आमी गिरेस्तकायेन व्हडपणान पदवेन जियेता तेन्ना आमकां देवाचें पडलोलें आसना. आमची वागणूक देवा सोबें सदांच भावार्थाची, विस्वासाची आनी देव भिरांतीची करूंक गरजेची. सदां आनी सगळ्या वेळार पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूक आमी भेटूंक वावरूंक जाय. काकलो जारा बापा, दुबावाची वागणूक पयस करून भरवशाची पावलां मारूंक आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हूण मागता. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.